देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 23:43-48. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस दवरतलोय. अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितल्या पासत मागात. हे पोरी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यांत, कित्याक तो आपल्या सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशाचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशेंच फोटकिऱ्या मनशाचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो? तोरकारूय तशेंच करतात की ना? आनी तुमच्या भाव भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात? ओन भावार्थी लेगून अशें करतात की ना? म्हणटच जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सुपूर्ण तशींच तुमी सुरपून जावंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सोपूर्ण तशींच तुमी सोपूर्ण जायात. मनशाची सोपूर्णाय देवांत आसा. जेन्ना मनीस आपल्यो अशोक्तायो वळखून घेता आनी देवाच्या बळाचेर पातयेता, तो सोपूर्ण जावची वाट चलता. ती वाट म्हणल्यार वायट कोत्तल्यांक बरें करूंक, वायटाक मोगान फारीक करूंक. सगल्यांक आमकां दुस्मान आसात. आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक आनी ताचे पासत मागून देवा सारके जावंक आमकां सगल्यांक जेजूचें आपोवणें. आमेन.